Every tiny star that twinkles in the night sky, every drop of morning dew, every spark of fire blazing in the furnace, every captivating view, every tiny star that twinkles in the night sky, every drop of morning dew, every spark of fire blazing in the furnace, every captivating view, every rainbow in the sky, every pretty butterfly. There's a fascinating news to those who dare to hold. And the message is God still loves the world. God still loves the world. So throw your life into His hands. Day by day discern His plan. God is passionately busy loving you and me. And the message is God still loves the world. God still loves the world. So throw your life into His hand. Day by day discern His plans. God is passionately busy loving you and me. God is passionately busy loving you and me. God is passionately busy loving you and me. Yes, Lord. You are busy loving me. म्हजो मोग करूंक दिसाच्या दिसा घडयेचे घडयेक तूं गुल्ल जाल्लो आसाय. ह्याच मोगान हे सांजे तुज्या पांयाशी हांव आयलां. To experience this love, to feel the depth of your love, and to give myself into your hands. I come before you at the foot of the most blessed sacrament. भोव पवित्र संस्कारा मुखार दुनिया येवन ह्या तुज्या मोगाची भरती, ह्या तुज्या मोगाची खोलाय चाकूंक म्हाका फावो कर. हे सांजे तुका नमस्कार आनी परती पाट करून तुजें उतर आयकून आनी तुजी बूद घेवन म्हाका सुभागी जावंक फावो कर. मेक मी वर्दी, लॉर्ड, to experience your love, to be filled with your wisdom, and to be strengthened by your strength. सगल्या म्हज्या काळजान, सगल्या म्हज्या मनान, सगल्या म्हज्या बळान आनी सगले म्हजे सोबतेन दुनिया तुका एकल्याच देवाक परनिपाट आनी नमस्कार करून ह्या भोव पवित्र संस्कारांत हांव नमन करतां. I bow my head in adoration, Lord. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सुमी.
म्हजो नमस्कार पोरनीपाट मानून घे. तुझ्या मोगाची देणी तुवें आमकां उपोट दिल्यान. So many gifts every day we experience in this nature. हे सृश्टीन तुझ्या मोगाची देणी दिसाच्या दिसाक घडयेचे घडयेक आमकां अणभवूंक मेळटा. साद्यो वस्तू जायते पावटी आमी घडये त्यो पळोवंक पासून ना सारक्यो, पूण तातूंतल्यान व्हड मोग तूं आमकां दाखयता. Tiny little things, every tiny star and every tiny thing in this world that you have created so beautifully. Lord, it gives us the message of your love. ल्हान वस्तुंनी व्हड मोग, extraordinary love in ordinary things. साधारण वस्तुंनी असाधारण मोग. हेच अणभवूंक तुवें आमकां फावो केलाय. देखून दुनिया तुका नमस्कार करता, तुझें वंदन गायता. We praise you and thank you for all your gifts of love. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान. सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान. सुम्या तूच रचणार या साध्या साध्या वस्तूंचो. You are the creator of all these little tiny things as well as the big things that show us your love every day. You are the creator. तू रचणार म्हजो. You have created me out of your love. Every other person that I see is a message of love, your love. सगल्या देण्या पासत दुनिया तुझी वाखाणणी करून सोंपची ना. सगल्या वेळार तुझी स्तुती गायल्यारूय ती काबार जावची ना.
तुझी महिमा जितली आमी गायतले तितली आनी कोणाच्यान आमच्यान गावंक जायना. हालेलुया म्हणून तुझें नांव वयर काडटा. तुझेर नदर दवरून ह्या पवित्र संस्कारान ह्या वेळार तुजो मोग बगूंक आमकां जण एकल्याक फावो कर. मेक अस वर्दी ऑफ युअर लव लॉर्ड. किरकोळ आमी, ल्हान आमी, वी आर स्मॉल लिटल थिंग्स बिफोर यू. मेक अस वर्दी ऑफ युअर लव. दुनिया तुझ्याच वाटांनी चलून बाळका जेजूची बागयोन तेरेजा तुझें ल्हान धाकटुलें फूल जालें, सुबुल्लें फूल, लिटल फ्लावर ऑफ जीसस. साद्या वस्तूंनी दिसाच्या दिसाक व्हड मोग दाखयलो. ह्या बागयोंता पासत तुका दिनवासता मिस्योनारांची पात्रोण. आमी जण एकलो मिस्योनार हे सृश्टीन तुझ्या मोगाचे मिस्योनार. आमी कोणूय जावं, खंयचेय आमी जावं, खंयच्याय धर्माचे, खंयच्याय गांवचे, आमी तुझ्या मोगाचे मिस्योनार. जेन्ना ही सृश्टी आमी राखता, सांबाळटा, लिटल फ्लावर ऑफ जीसस, सेंट ट्रीजा ऑफ चाइल्ड जीसस. तिचें जिवीत ह्या वेळार दुनिया आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा.
I will spend my heaven doing good on earth. बाळका जेजूचें बागेवन तेरेज तिचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडून दुनिया तुका आमी दिनवासता. ह्या वेळार ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आमी दिसाच्या दिसाक पळयता तांचे पासत तुका आमी आर्गां दिता. जण एकलो आमी ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरुया. आर्गां दी ताका for all those little things that you have experienced his love. ताचो मोग ल्हान ल्हान वस्तूंनी कशे भाशेन तुवें पळयला. तुज्या ल्हान मागण्यान ताका आर्गां दी, दिनवास दी, ताची तुस्त कर. जेजू तुजो उगडास पुरो काळजांत बोगूंक संतोश करो. कसलो जाय तर संतोश आमचो रुबरू पळोवंक तुका भोगचो. जेजू तुजो उगडास पुरो काळजांत बोगूंक संतोश करो. कसलो जाय तर संतोश आमचो रुबरू पळोवंक तुका भोगचो. नांव जेजूचें सुरमानादी जिबेर मुचादी कानात गायोन अमृतोदी ताळणे दादार बुबोलादी. नांव जेजूचें सुरमानादी जिबेर मुचादी कानात गायोन अमृतोदी ताळणे दादार बुबोलादी. नांव जेजूचें सुरमानादी. सौम्य जेजू, आयज आमी हांगासर सगळीं एकठांय जाल्लीं आसात. खेरीत भाशेन तुका दिनवासूंक तुज्या देण्या खातीर आमकां आमच्या जिवितांत सोर देण्या पासत ल्हान ल्हान देणी आमकां तुवें दिल्यात पूण भोव गरजेची. तुका दिनवासता जेजू. आमच्या ह्या आयच्या दिसा खातीर जायत्या जाणांक हो घडयाळ दीस पळोवंक मेळोंक ना पूण तुवें आमकां हो दीस दिला. जायत्या जाणांक तांच्या माथ्या वयर घर ना पूण ते आमचे लागीं आसा. जायते लोक भुकेन न्हिदतात, तांकां खावंक जेवण ना. आमी आयज we are very lucky to have so many things in our life. We are grateful to you, God.
तशेंच हेर लोक आसात तुजी मजत मागतात तांकांय तूं पाव जेजू तांच्याय तुज्या देण्यांनी तांकां बोर सोम्या जेजू आमी तुका हे सगल्या देण्या पासत वाकाणटा दिनवासता आनी तुजो आदार आनी मोग आमच्या जिवितांत सदांच उरो म्हूण मागता जेजू दिरा मागतोल्यांच्या बोरवांच्या दुखी पातक्यांच्या खऱ्या आसऱ्या सोदतोल्यांच्या स्वर्गा सुखा भोगतोल्यांच्या जेजू दिरा मागतोल्यांच्या बोरवांच्या दुखी पातक्यांच्या खऱ्या आसऱ्या सोदतोल्यांच्या स्वर्गा सुखा भोगतोल्यांच्या नांव जेजूचे सुरमानाती जिबेर मोबो स्वादी कानान गाय मृदोती आनी दादार बोलाती नांव जेजूचे सुरमानाती जिबेर मोबो स्वादी आनी गाय मृदोती आनी दादार बोलाती जेजू तूं आमची सोर भोंवती आसाय देवा बापाचो मोग तूं आमकां दिताय केन्नाच आमकां एकसुरो तुवें सांडूंक ना आतां हे घोडयेक लेगून तूं आमची कुशीक आसाय आमकां बापाची भुरगीं करूंक तूं आमकां शिकयताय पूण जायते पावटी आमी तुका भोगूंक ना आमी तुका अणभवूंक ना आमी तुजेर भावार्थ धरूंक ना देव बापान आमकां इतलें दिलां कितलीशीं देणी आमकां दिल्यात पूण आमी ती ओळखूंक ना We have so many talents. We have innovative brains. पूण ताचो उपयोग आमी करूंक विसरल्या उपयोग केला जाल्यारूय वायट कामाक फकत आपल्याच फायद्याक to gain profit, to earn credits. पूण दुसऱ्याच्या बरेपणाक समाजाच्या बरेपणाक ह्या गुणाचो आमी उपयोग करूंक ना आमकां कितें मेळो ना जाल्यार आमी जिद कोत्ता झगडटा भुरगीं जावन आवय बापाय लागीं
वडील जावन शेजाऱ्या सोवें वो समाजांत दुसऱ्या सोवें, तरणाटी जावन आमच्या इश्टां सोवें, गो बायलां जावन एकामेका सोवें. पूण जें बरें आसा तें आमी उणभोवंक ना, वा तें आमी पडोवंक ना. जायते फावटी आमी देवाचेर शीण केला. आपल्याचेर येयलोलें टेन्शन वा प्रॉब्लम्स आपणाचेरूच कित्याक काय म्हूण आमी देवाचेर शीण केला. पूण तेच घडयेक जें कितें बरें आसा तें आमी पळोवंक ना. आमचे लागीं एक एकदां दुडू आसना. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू, लग्जरियस वस्तू आमचे लागीं आसना. पूण आमचे लागीं जें कितें आसा ताचो वालोर करिनासतना आमकां आनीक जाय. वी हॅव दॅट ग्रीड. पूण ज्या गरिबांताय कांयच ना, आवय बापूय, जेवण, आसरो, सूख हें आमी केन्नाच पडोवंक ना. तर आयज जेजूक आमचे कुशीक अणभवंक, जेजूक पळोवंक, ताचेर भावार्थ दवरून आमचे लागीं जें कितें आसा तें सगलें ताचे पासत देवाक आर्गां दिवंक शिकुया. आनी आमचे आशेक लागून सर्गीच्या बापा लागीं भोगसणें मागुया. आनी ही आमची आस सोडून दिवन जें देणें देवान आमकां दिलां ताचो बरो उपयोग करून समाजांत एकवट, शांती आनी मोग वाडोवया. खंयचे जिबेक ताकोत सांगू, कोणाक ताकोंक बरोवन घालूं, व्हरतो संतोश जेजूक भोगचो, भोगून मातूं जाणा जावचो. खंयचे जिबेक ताकोत सांगू, कोणाक ताकोंक बरोवन घालूं, व्हरतो संतोश जेजूक भोगचो, भोगून मातूं जाणो जावचो. नांव जेजूचें सूर मारादी, जिबेर मोग स्वादी, कानात गायोन अमृतो दी, आनी दादार बोलादी. नांव जेजूचें सूर मारादी, जिबेर मोग स्वादी, कानात गायोन अमृतो दी, आनी दादार बोलादी.
जेसू तुझें उतर आमच्या कानार सादोई. ल्हान भुरग्यांक खेरीत भाशेन तूं मोगान घेताय आनी आमकांय जावन एकल्याक ल्हान भुरग्या भाशेन जावन सर्गीच्या राजान आपयताय. ल्हान जावन आमी सर्ग जडूं येता, ल्हान जावन आमी जैत मेळोवं येता. तूं आमकां शिकयताय. तुजें उतर दुनिया ह्या वेळार आमकां लाबूय आनी तुज्या उतरान आमचें गिन्यान उजवाडाय. So what did you do? I tried to walk away, but he wouldn't stop pushing me. So I pushed him so hard he fell down. And that's why you were punished. Did you expect something different? But even Torah says eye for eye. Why should I be punished too? Yes, but that is for a judge. You are hardly in a court of law. And you, all of you, are to be special. You are to act differently than others. You tell us to be gentle, but Rabbi Josiah said Messiah would lead us against the Romans, that he would be a great military leader. It is important to respect your teachers and honor your parents. And Rabbi Josiah is a smart man. But many times, smart men lack wisdom. Is there anything in Scripture that says Messiah will be a great military leader? There are many things about Scripture that you cannot understand yet, and that is okay, that is fine. You have many years ahead of you. And God does not reveal all things at once. But children, what if many of the things that our people think about how we are to behave and how we are to treat one another are wrong? You want things to be fair. When someone wrongs you, you want to right it. And you know who else loves justice? But what does the Lord say in the law of Moses about justice and vengeance? Vengeance is mine. Yes, very good. Very good. Boys, pay attention. She doesn't even go to Torah class, huh? The Lord loves justice. But maybe it is not ours to handle. And God says he will have compassion on his people when... what? Let's see if someone who studies this at school is learning, huh? When their strength is gone? Yes, very good. So, maybe we let God provide the justice. Maybe we handle these things in a different way. Not trying to be the strongest all the time. Even Messiah? You will have to see. But do not expect Messiah to arrive in Jerusalem on a tall horse carrying weapons. And he will be most pleased with those of you who are the peacemakers. This is my reason for being here. I still don't understand. What is your reason for being here? I'm telling you this because even though you are children and the elders in your life have lived longer, many times adults need the faith of children. And if you hold on to this faith really tightly, someday soon, you will understand all of what I am saying to you. But you ask an important question, Abigail. What is my reason for being here? And the answer is for all of you. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed. To proclaim the year of the Lord's favor. Isaiah, Isaiah, I have loved spending this time with you. You are all so very special. And I hope that my next students
ask the same questions you do, and that they listen to my answers. But I suspect they do not have the understanding you do. And I hope that when the time comes, they will tell others about me, like you have. What is my mission here? हो प्रश्न जेसून बाळका जेजूच्या तेरेजाक विचारलो. You are very important. That's what Jesus replied to her. आणि बाळका जेजून म्हणले, वय साहेबा, साधी वस्तू, that I may do ordinary things in an extraordinary way. कसल्यो साद्यो वस्तू? भुरग्यां भाशेन ल्हान भुरगें देवा मुखार तें जालें. एक बाळूक जेन्ना जल्मता ताका आमी आमच्या हातांनी घेता तेन्ना कितलें सोबीत सुंदर ताचें मुखामोड. एक आंच बोडव्या पोडी आमकां तें दिसता. आमुरको आंसो रोळल्यार सुद्दां आमकां बरें दिसता. एक बाळूक आमकां पळयता धाकटुलें भुरगें हांसता तेन्ना देव आमकां हांसता काय दिसता. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुखामोड ह्या भुरग्याचें त्या वेळार आमकां दिसून येता. देव अशेंच आमचें सगळें कितें तरी करता. 6 म्हयने जाले, 6 म्हयने बोलांटले. लॉकडावन जाल्यार 6 म्हयने गेले. कितें काय देवान आमचें सगळें केलें. आमी म्हणटा हें वर्सूच बेश्टें गेलें. आमी म्हणटा कांयच आमी करूंक ना. आमी म्हणटा कांयच आमची भुरगीं शिकोंक ना. आमी म्हणटा कितल्या जाणांची नोकऱ्यो गेल्यो, कितलीं जाणां बेकार आसात. आमी म्हणटा दुडू नात आमचे लागीं. These are ordinary things. But God has done something extraordinary for us. काय बरें आमकां एक कुटुंब कसो देवान सांगाता घोराब्यान दवरली. आमी देवा सोशी ओदीक मागणें करूंक शिकलीं. घरांत एकामेकाची सेवा करूंक आमी शिकलीं. एकामेका सवें उलोवंक आमी शिकलीं. आमी दीसभर मोबायलाचेर आसताले. आमी सकाळीं वावराक वेतालीं, ऑफिसान वेतालीं, कोचेरीन वेतालीं. सांजे आमी येताले परते. टीव्ही पळोवंक आमी बसतालीं. हो जावन आसलो आमचो दिसपटो. आतां तशें न्हय. आमच्या घोराब्यान आमी उलयता. आमकां पडलेलें आसा एकामेकाचें. कोणूय पिडेंत आसल्यार आमकां हुस्को जाता. कोण आमचे मदें कितेंय तर बरो ना जालो आमी रोखडीच दास्ती काडटा. कोणूय भायर सरलो, परतून घरा आयलो जाल्यार आमकां ताका हात धुवंक लायता. आख्खोच ताका न्हावून ये म्हणटा. We recommend that they wash their hands, that they get themselves clean. मागण्याक वेळ आमी दिवंक पावल्या. आमी बायबल वाचता. आमी ऑनलायन मिसा जाता. तातूंत आमी भाग घेता. संवसारांत कितें जालां, कितलो लोक मेला,
कितल्या लोकांक ही मारेकार पिडा सांपडल्या हाचे वयर आमी पळयतांव, आयकतांव, नियाळटांव आनी आमचेच कुटुंबाक आमी सुरक्षीत सांबाळूंक सोदता. इतलेंच न्हय, आमच्या शेजाऱ्याक कितें जाता तें आमकां आतां धास्ती आसा. कोणूय तर पिडेक सांपडलो, आमी रोखडोच ताका दोतोरागेर वच म्हूण सांगता. आमचे मदें हुस्को आसा. एका भुरग्याक आमी पळयल्यार भुरगें आमकां जायते प्रश्न करता. मामी, हें कित्याक? डाडा, हें कित्याक? ग्रॅनी, हें कित्याक? अशें आमी म्हणून आयकता. असले प्रश्न आमच्याय मतीन आयल्यात. कित्याक काय देवान आमकां ही पिडा धाडली? कित्याक आमी सगळीं देवा कडची पयस गेल्या. God wanted something extraordinary to happen to us. And that's the extraordinary pandemic that has come. विचित्र COVID-19 म्हणटा ते. नोकळो आमी कशें येता ते, नोकळो आमी कशें आमकां लागता ते, आमचें मन घुस्पायता. आमकां जालां जाल्यार पुतेन आमकां खबर आसूं एक एक फावटी. दुसरो कोविड आसा वो ना हाचो हुस्को आमकां. जायतीं आमची बाबा भयणां हे मारेगार दुयेंसाक सांपडलीं. थोडीं बरीं जालीं, थोडीं मरून गेलीं, थोडीं आजून कुश्टवतात. पूण देवान आमकां आजून सांबाळलीं. देव एके तरेन साद्यो वस्तू आसात त्यो दुसरेच भाशेन आमचे लागीं उलोवंक सोदता. म्हजी पोरसां, हांव तुमचो देव. I have come to bring good news to the poor, to set the captives free. ओय गुलाम आमी जाल्ल्या, आमच्याच पातकाचे गुलाम आमी जाल्ल्या, स्वार्थी आमी जाल्ल्या, आमी आमचेच आपलेपणान भरलोल्या. ह्या गुलामांतली सोडूंक कुडीक देवान आमकां हे पिडेंतल्यान उलो मारलो. आजून पुत्यान आमचे दोतोर, आमचे दुसरे सायंटिस्ट आजून ह्या वासिनाचेर, ह्या रोगाचेर कशें आमी इलाज करचो ते आजून पुत्यान ते परिक्षा करीत आसा. दे एक्झॅमिनींग. आजून ताचेर रिसर्च चलता. आमी म्हणटा केन्ना येतलें, कितलो हुस्को आमकां. होच हुस्को आमी देवा सोबें धरूंक आमकां देव आपयता. कित्याक जायत हांवें देवाक अपमान केलो? कित्याक जायत हांव देवा कडलो पयस गेलो? कित्याक जायत देवाचेर हांव निराशी जालो? कित्याक जायत देवाक हांव भियेलो? देवाचेर हांव गुणगुणलो? कित्याक जायत देवा सोशिलो हांव पयस सरलो? हो प्रश्न म्हाका आसा. ऑर्डिनरी. But the Lord wants us to hear Him in an extraordinary way. कित्याक आमी ह्यो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वस्तू करूंक तो आमकां किरीत भाशेन कुरपा दिता. एक सादें भुरगें चिंतिना, विचार करता आसतना आपल्यान कितें विचारलें, पूण ताच्या मनान जी घुसपागोंदळ आसा ताचो जाबाब ताका जाय. असली घुसपागोंदळ देवान आमच्या मनान घातल्या. ह्या पिडेची घुसपागोंदळ आमी सगळीं सांपडल्या, आमी सगळीं चिंतूंक पडल्या, आमी सगळीं कशे तरेन आमी सुरक्षीत रावतल्या, आमचो जीव सांबाळटल्या, आमचो जीव कितलो गरजेचो आनी म्हत्वाचो ते आमकां समजूंक ह्या वेळार हे पिडे वरवीं आमकां समजुणी मेळ्ळ्या. मोलादीक, कितलो मोलादीक जेजू आमचो. मधूर स्वादीक आमी म्हणटा, तेच भाशेन आमचें जिवीत तो करता. आमचें जिवीत मोलादीक म्हूण आमकां तो सांगता. आमचें जिवीत मोव, आमचें जिवीत स्वादीक ह्या उतरांनी तो आमकां हें जिवीत सारूंक लायता. आमी ल्हान भुरग्यां भाशेन जायते पावटी घोडेक बेसार माय करिना.
पूण आमचे मोदें उर्ब आसता खरी, पूण दुसरो जेन्ना आडकोड घालता तेन्ना उर्ब आमची वेता. When we reprimand a child, the child feels little low. The child feels sad. The child feels, oh, I don't want to go to that place again or to that person. अशें आमी करता जायते फावटी. देव आज आमचे सगळें उलयता. बाळका जेजून व्हड व्हड वस्तू आपल्या जिवितान करूंक नात. बाळका जेजून देवाची सेवा आपल्या जिवितान ल्हानूच आसतना उडकून घेतली. हेच बाळका जेजूच्या तेरेजान आपल्या जिवितान आनी आपल्या मोठान ताणें केलें. आपल्या मोठांत ते रावता आसतना क्लॉयस्टेड कॉन्व्हेंट सगळ्या मिस्योनारां खातीर ते मागतालें. आपल्या मागण्या वरवीं तांचे कोश्ट, तांचे आटेविटे देवाचे किरीत भाशेन बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक तांकां शक्ती मेळूंक दीस आनी रात आपूण मागण्यांतल्यान आपल्याकूच जे कितें कोश्ट पडटात ते सोंसूंक तयार आसले. राची ताच्या मनान किरीत भाशेन आपल्याक ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करून हे सॅक्रिफीस देवाक ते भेटयताले. आमच्या जिवितान देव बाप आमकां सोबीत, सुंदर आनी सगळ्या वाटांनी सुरक्षीत सांबाळटा. आमी 6 म्हयने पासा जाले अशें म्हणटा, पूण ह्या 6 म्हयन्यां देवान आमकां प्रदूशण थोडें केलां. लेस पोल्युशन. नाजाल्यार कितलीं मोटरां वयतलीं आसलीं, कितल्यो वस्तू, कितली उचांबोडाय. उदीक आमचे सगळें हिरवें हिरवें ग्रीनरी अरावंड अस आमी पळयता. कितलीं झाडां पेडां आमचे सरभोंवती जाल्यात ती आमी पळयता. मनीस कुडीक उदीक वायट वस्तू करूंक शकतलो आसलो, कोत्ता मनीस, आजून करता. पूण थोडे वस्तू तोड्यो जाल्यात. जायत्यो वस्तू बंद पडल्यात. उदक नितळ जाला. सुकणीं रानांत आसात तीं ल्हान ल्हान जनावरां आपल्या जिविताक नवें जिवीत मेळ्ळां अशें ती अणभवतात. कितल्यो वस्तू देवाच्यो. रचने वयर अधिकार मनशाक देवान दिलो. आमी गुडीको अधिकार बरे तरेन वापरचे खातीर आमी स्वार्थीपणान हो वापरलो. आज पर्यंत जायती आमची भावा भयणां ह्या प्रदूशणा खातीर, ह्या आमच्या झाडां पेडांक कातरून उडयतात, ह्या आमचे सृश्टीक दुखयतात, हाचे वयर झगडटात. हाचे वयर ते आपलो ताळो उबारतात, निशेध मारतात. पाठिंबो आमी तांकां दिवया. देव घडये आमकां ही सत्या दिता. पूण ही सत्या दुरुपयोगाक घालूंक न्हय, पूण मनशाच्या बरेपणाक आमी घालूंक तोच देव आमकां आपयता. भुरगीं आमी देवाची. आमी ह्या सगळ्या संकश्टांतली मेकळी जावंक देवाची खुशी. That he may set the captives free. आमी गुलाम जाल्या, पयशांचे गुलाम. आमकां सृश्टीन आसलेल्या भाटाबेसांची आशा जाल्या. आमकां ओदीक आनी ओदीक पुंजावपाची, ओदीक आनी ओदीक आमचे सगळें वस्तू आसपाची आमकां आशा जाल्या. आज बाळका जेजूच्या तेरेजाचो आमी किरीत भाशेन उदाहरण आमच्या जिवितान घेवया. कांय तिचे जिवितान नासले. तिचे जिवितान खरें सादेपण आसलें. हो म्हयनो किरीत भाशेन तेर्साचो म्हयनो. सायबिणीक आमचो उगडास आमी करतना तिचो उगडास आमी करुया. तिच्या आसऱ्याखाल आमी रावुया. उदीक आनी उदीक सायबा, आमी तुज्या आवयचो मोग करूंक
तुझे मुखार आमी ह्या वेळार आसतना तिका आमी उलो मारता. तुझे आवयच्या आसऱ्याकाल आमकां सांबाळ. ती एक दार आमकां बंद जाता तेन्ना एक किरीत भाशेन दुसरें दार आमकां उगडटा. सांडिना आमकां सायबा सांडिनाका. सादे वस्तू आमच्या जिवितांत सादे वस्तू आसात त्यो आमी समजून घेवंक आनी तूं कितलो आमकां व्हड व्हड आमच्या जिवितांत वस्तू करता त्यो आमी पळोवंक आमकां आदार दी. That we may experience the extraordinariness in the small things that God does, in each and every plan that God has, each day that passes by, each moment, each hour. The Lord fills us with His love. That's why let us be grateful to Him. Now Jesu'ce sormanadik Ciber muhu bofut swadik Kanat gayon umru odik Talni tadar bukoladik Now Jesu'ce sormanadik Ciber muhu bofut swadik Kanat gayon umru odik Talne dadar bukoladik Now Jesu'ce sormanadik जेजू तुझ्या नांवा पासत देवाक आर्गां तुझ्या नांवान आमी जैत पिवन जातल्या ल्हान ल्हान वस्तू करून जशें तुवें भुरग्यांक उगडास केलो. God says vengeance is mine. God loves justice. But God says, vengeance is mine. देव नितीचो मोग करता पण सूद घेवप हें देवाचें. ह्या पासत दुनिया ल्हान भुरग्यां भाशेन आमी शांत जावंक सोदता. शांतीची वाट आमी चलूंक सोदता. शांतीची यात्रा आमच्या पायांनी चलून पदयात्रा आमी तुका भोगता. खेरीत भाशेन दुनिया एक ल्हान वस्त कशी an ordinary walk in an extraordinary way आमी तुका भेटयता. आमचे सृष्टी पासत शांती पासत आमच्या गोंयच्या मोगा पासत ती तूं मानून घे, ती तूं पळोवन घे. तूं नितीचो मोग करताय देखून आमकां नीत फावो कर. सगल्यांक मस्तून मुखार वेतात तांचो सूद घेवपाचो आसा तूं पळोवन घे. आमी न्हय पूण तूं पळोवन घे. ह्या पासत दुनिया ह्या वेळार आमची मागणी तुजे मुखार आमी उबारूंक सोदता. खेरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक जितलीं जाणां चलतलीं तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक फाल्यां ह्या इंतेसावान शांती सांबाळूंक, आमचें गोंय सांबाळूंक, आमची गोंयची सृश्टी राखूंक, आमच्या गोंयच्या मनशांक राखूंक हातून भाग घेतल्यांक, मागणें करतल्यांक, तयारी करतल्यांक सगल्यांक तुज्या हातान घे म्हण आमी मागता आसतना हे आमचे मागणे तुजे मुखार आमी ह्या वेळार उबारता.
let us bring up our prayer intentions. For the purpose we will be fulfilling tomorrow during this peaceful walk. Let us pray for wisdom to care for our Mother Earth so as to keep away from deforestation and instead till it. Let us pray for those suffering from storms and droughts that have come because of climate change. Let us pray for the ever-changing landscape destruction of environment, destruction of flora and fauna. Let us pray for the political leaders and those in power who make decisions at a global, national, and even at local levels. Let us pray for those affected by COVID-19 and all the frontline health workers working to fight the coronavirus pandemic. Let us pray for the economic slowdown leading to loss of business, unemployment resulting in hunger among the masses. Let us pray for the poor, elderly, widows, and orphans, for godly provisions through acts of charity by the lay faithful. Let us pray for sustainable development goals to be achieved in the nation for the betterment of the masses. Let us pray for religious tolerance to avoid division and conflict in the civil society. Let us pray for the migrant workers and those doing menial jobs, that they may receive true rewards for their hard work. Let us pray for those suffering from addictions and men in authority involved with corruption at different levels. दुनिया ही सगळी आमची मागणी ऐकून घे. तुझो आशीर्वाद आमकां दी. Let us focus our eyes on the most blessed sacrament and prepare ourselves to receive the blessing. आशीर्वाद घेवंक तयार जावया. ही सगळी मागणी आनी आमच्या जण एकल्याच्या काळजान मनान उपजतली मागणी देवाक उबारुया.
आनी बाराबोर एकवटान सांगातान जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान ताका उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सर्व जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तुझी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सर्व जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तुझी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सर्व जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तुझी आमची पातकां वगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमी भुरगीं सोंपोली, जेजू आमचो मोग करता, आमचेर तो हात फोरता, आमकां बेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशीर नावून आमी येता, तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजेच बेगीन आमी लिपता. आमची सारको भुरगो जावं, जेजू देवलो स्वर्गार आमकां आपल्या बापाची गोरच्या भुरगीं मोगाची. जेजू आमच्या तुजे सोशी नावून आमी येता, तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजेच बेगीन आमी लिपता. जेजू स्वर्गी आमच्या दायच्या, जेजू संतोष आमचो तुसा, सासणाक बागा सुख भोगुया. जेजू मोगा आमच्या राया, नाव जेजूचे सुरमानादी, Viver muusadi, kanan kayo mundo di, kale dadar buboladi, now Jesus mati, viver muusadi. Kanan kayo nung luto di, kali dadar bubolati,